आम्ही सध्या असा कुंभारच्या मतदारसंघातल्या सानिस्त्य ह्या वाठारात मंगळार दीस विधानसभेत एक विषय आयिल्लो तो म्हणल्यार कुंभारचे आमदार राजेश वजाच्यान विषय काडलेलो तो म्हणल्यार सानिस्त्य ब्रिजाचो ब्रिज हे पळयत जाल्यार आतांच आमी उलयले हांगासरले की लोकां कडेन कितें म्हणटा ब्रिज हो जवळपास 50 वर्सां परत चड वर्सांचो आसा आनी तेजे जे पिलर्स आसा ते सारको एक पिलर सारको डॅमेज जाल्लो आसा अशें आमकां हांगासर स्थानीक जी सरपंच आसा तिणी सांगलेलें आसा. सो हो विशय मंगळार दीस स्थानीक आमदार आसा राजेश वजाचे हांच्यांनी विधानसभेत मांडलो. ताच्या उपरांत तांकां मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलें की बेगींतल्या बेगीन हेजें आपूण कितें रिपेरींग आहा तें करता आनी जागो जर प्रोवायड केलो जाल्यार दुसरो बांदून दिता अशें सांगलां. तसोच आनी एक आमदारान विशय काडलो तो म्हणल्यार कुंभार जो मतदारसंघातलो ब्रिज. सो दोनूय ब्रिजांचे मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां की आपूण जाता तितले बेगीन रिपेरींग करता आनी एक विशय आहा तो बेगींतल्या बेगीन सोडयता. बट ह्या सानिस्त्य ब्रिजाचे विशय पळोवपाक गेले जाल्यार खूब हे आसा कारण हो ब्रिज आतां फुल्ली डॅमेज जाल्लो अशी ती स्थानीक सरपंच सांगता कारण एक पिलर आहा तो सारकोच हे जाल्लो डॅमेज जाल्लो म्हणटा अपघात जावपाची शक्यता आसा अशें स्थानीक उलयता. सो हाचेर सरकारान बेगींतल्या बेगीन PWD डिपार्टमेंटान लक्ष घालून बेगींतल्या बेगीन रिपेरींग करचो बट दुसरो ब्रिज बांदचो अशी स्थानिकाची मागणी आहा कारण रिपेरींग करून हो पूल खूब वेळ टिकचो ना अशी स्थानिकांची स्थानीक अशें उलयता. माझे नाव स्मिता सावंत सांतिस्ते सरपंच. हांवें आमचे MLA आमचे भाई राजेश फळडे साहेब हांकां कंप्लेन केल्ली आमच्या ब्रिजा बद्दल. हे ब्रिजाचे आमचे कंडिशन सामके बॅड आसा. PWDचे हे स्टाफ येवन हे पळोवन गेल्ले आसा आमचे ब्रिजाची हालत कितें जाल्या पळय ती. आमी बोट घेवन सकयल वचोन सगळे सर्वे केल्ले आसा. जे ब्रिजाचे पिलर आसा मेन पिलर आसा तो सामको कॉलॅप्स जावपाचो आसा. जे तेजे रोड आसा पळय ते एक्चुली सगळे काबार जाल्ले आसा आनी आमचे जे फिशरमॅन आसा तेंचे तर सतत दोळो आसा ह्या हेचेर ब्रिजाचेर. आनी ह्या ब्रिजाचेर इतली वाहतूक वयता की आमचे आतां सेंट झेवियराचे मीस नोयेना चालू जातली तेन्ना आमचो लोक खुबसो ह्याच रोडांसून वयता ह्या ब्रिजा वयरसून वयता आनी आमकां इतलो गरजेचो आसा हो. आतां जवळ जवळ हेका म्हाका जाल्यार दिसता 50 वर्सां जालीं ब्रिज बांदून. भाऊ बांदोडकरान हो बांदलेलो आनी आमची शशिकला ताई हिणें हेचें उद्घाटन केल्लें ह्या ब्रिजाचें. आनी आतां हेजे इतलें म्हणजे आमच्या गांवच्या सगळ्या लोकांक हो ब्रिज जाल्लो जावो सगळ्यांची मागणी आसा आनी हो खरें म्हणशीत हो ब्रिज करूंकूच जावो आनी हेजें इन्स्पेक्शन सुद्दां करपाची गरज ना. नवीन करपा जाय म्हणटा नवीन करपाक जावो. आतां हेजें रिपेर करून हेजो कांयच फायदो ना. आमच्या गांवच्या लोकांचें डिमांड आसा की हो आमकां नवो करून दिवचो आनी तेका लागून आमचो गांवचो लोक आमच्या MLA कडेन गेल्ले आमी सगळीं जाणां आनी आमच्या सराक आमी सांगलेले की आमकां हो बेगीनच्या बेगीन रोड करून ब्रिज करून दिवचो म्हणून. आनी तेणें आमचो हो इशू असेंब्लीन काडलो काल आनी आमच्या CMआनूय हो प्रश्न आमचो उखलून दवरलेलो आसा आनी हांव तेंचे कडेन मागता की बेगीनच्या बेगीन तेंच्यांनी हो आमकां करून दिवचो हो ब्रिज. आनी आतां सद्या कितें आहा रेंव बंद जाल्ल्या कारणान वाहतूक तितली जायना ट्रकाची. जेन्ना रेंव स्टार्ट जातली न्हू तेन्ना हे कंडिशन इतले बॅड जातले हेचे की आमी कोणाक सांगूंकूच शकची ना की बाबा हेजे वरसून वचनाका म्हणून. आतां बंद आसा म्हणून नाल्यार येन्ना तो कॉलेप्स जावपाचो. रेंव जेन्ना बंद आसा म्हणून सुशेग आसा पुलाक. आतां मातशें रेंव जर स्टार्ट जायत रोखडोच ब्रिज आमचो येतलो आनी सद्या हेजेर चड वाहतूक वयता म्हणजे मेन म्हणजे आमचे सिवील सप्लायचे हें आसा हांगासर ते व्हडले व्हडले लॉरी येता वयता म्हणजे हेवी आसता सामक्यो. आनी दुसरें म्हणजे आमचीं भुरगीं ऑफिसा हें आसा सिवील सप्लाय सगळें हें आसा गोडावन आसा. आनी दुसरें म्हणजे आमची सगळीं भुरगीं चडशीं पणजे वयता स्कुलाक आनी ह्याच पुला वयरसून येवप वचप जाता. सो कितें अपघात जावपाचे चान्सीस सुद्दां म्हणटा हेवी गाडी येत जाल्यार. हय सामकें. आनी आमकां भंय म्हाका जाल्यार भंय दिसता कित्याक ल्हान ल्हान भुरगीं सकाळीं फुडें इस्कॉलाक वयता बसींनी आनी खुबश्यो बसी वयता ह्या ब्रिजा वयरसून. आनी सगळ्या लोकांचो अख्ख्या सांतिस्तेवाचो डिमांड आसा की हो ब्रिज बेगीनच्या बेगीन करचो आनी CMाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या MLAक कित्याक आमचो ब्रिजाचो प्रश्न तेंच्यांनी असेंब्लीक काडलो म्हणून आनी हांव मागतां बेगीनच्या बेगीन हो करून घेवचो म्हणून. माझ्या 1977 जालं उद्घाटन ह्या ब्रिजाचें शशिकला ताई. सो बांदपाक सुरवात केली तेन्ना कोण आसले बांदपाक 74 जालां. ओके तेन्नाचे मुख्यमंत्री कोण आसले तेन्ना बांदोडकर बांदोडकर उद्घाटन शशिकला उद्घाटन शशिकला ताईन केलां.
सो ते कंडिशन कशें आहा हेजे ब्रिजाचे? ब्रिज म्हाका बरें लागना कित्याक केन्ना पडोंक शकता कितल्या बसकेट न्हू जाल्यार सामको एकदम वायब्रेशन जाता केन्ना आमी पळोवंक नासलें ह्या दिसांनी चड जाता बट केन्नाय पडोंक शकता कित्याक आतां कळत पळय गाडी आसा पळय पुस्तकाच्यो ते चड जाता. रस्त्याचे तुमचे आता ब्रिज आसा सांदिस्तो कितें कंडिशन कितें आहा तेजें? फाउंडेशन म्हटल्यार ते सायडीचो खांबो जो आहा न्हू तो असो सुद्दां तर कोणो नाल्यार कितें घातलो जाल्यार खंयच्याच सायडीच्यान ताका रोड लागना कमीच कमी 2-2.5 मिटर इतल्याक सुद्दां. आनी तेंच्यांनी जें पयलीं काम केल्लें हांवें पळयलां तें तेंच्यांनी वॉटर लेवलाचेर बेश्टें अशें प्लेटी अश्यो धरलेल्यो आनी वयल्यान तेंच्यांनी तुकी कशी लावन हें केल्ली इतलें. आतां पळयशी जाल्यार ते कपचे सुद्दां तेज्या सकयले वयले कपचे सुद्दां काडून गेल्ले आहा कित्याक ऑलरेडी एका आमच्या मंत्र्याक आमी हें केल्लो आहा इन्फॉर्म केलो सरपंचाकूय इन्फॉर्म केल्लें आहा. कितले वर्सां पयलींचो ब्रिज हो? ब्रीज आतां तो कमीच कमी 54-55 इतली वर्सां जाल्या. सो तेच्या उपरांत ताका एकदांच काम केलां तें पळय येतें अतशें पोनाक तेंच्यांनी डीप हें करून कोण आमी हें करूंक ना तेंच्यांनी. सो रिपेरिंग करपाची गरज आहा काय नवीन बांदपाची गरज आसा? रिपेरिंग करपाचें आहा जाल्यार पयलीं रिपेरिंग करता जाल्यार म्हाका हांव तुमकां कांय सांगूंक शकना तें रिपेरिंग कर म्हणून हें हांवें कितें आहा इन्फॉर्मेशन केल्लें आहा चिंतून नेवो बांदपाचो कांय ना तर कितें करपाचें तें पार्लमेंटाक ते करतले तें हांव कांय तुमकां बट कंडिशन सारकें हें आसा वर्स्ट आसा म्हणटा? सामकें वेस्ट आहा. तुमी आतां ते पळय 2 येयले ऑफिसर 2 पयले खेपो सांगलेलें तांकां हांवें बुडेली घेवन येया म्हणून बुडेली घेवन येवंक ना ते कित्याक तेंच्यांनी प्रत्यक्ष सकयल देंवन वयल्यान फोटो मारलो म्हणून कांय जायना सकयल देंवन तेंच्यांनी पळोवपाक जाय तें लेवल कितलें? हय पोनाक सकयल पोंचे तो रोड तुटल्या आमी सांगता केन्ना इन्स्पेक्शन कितले केन्ना करून गेले ते? कितें इन्स्पेक्शन करून गेले म्हणटा ते? इन्स्पेक्शन 2 गेले म्हणजे 2 म्हयने पयलीं मागीर 1 म्हयनो तेच्या उपरांत मागीर 15-22 दिसांनी परत येयले. सो हाचेर सरकारान सारको इन्स्पेक्शन करून ब्रिजाचे रिपेरिंग करचे बट दुसरो ब्रिज बांदपाचो बेगींतल्या बेगीन तयारी करची अशी स्थानीक सरपंच म्हणटा. प्रुडंटा खातीर सांदिस्ते कुंभार जिवेच्यान रुपेश रावत. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.